कला राखण मंडळान आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन डिमांड केल्लो आसा की जे मराठीची एक गटाची नाट्य स्पर्धा जी कला अकादमी जावपाक आसा डिसेंबरान ती शिफ्ट करची म्हणून। कला अकादमीची नाट्य स्पर्धा अ गट मराठी राज्य नाट्य स्पर्धा जी गोंयांत सारकी प्रतिष्ठीत आसा स्पर्धा, ती स्पर्धा गेली कांय वर्सां जेन्ना कला अकादमी बंद आसली नूतनीकरणा खातीर तेन्ना ती बाकीच्या थिएटरांनी घेताली, अजूनही बाकीच्या थिएटरांनी स्पर्धा चालू आसा। पण ह्या वर्सा कला अकादमीची साधन सामुग्री जी आसा थंय ती सारकी ना हे सगळ्यांक स्पश्ट आसून सुद्धा अशा वेळार कला अकादमीन ही नाट्य स्पर्धा ह्या वेळार दवरप, ज्या थिएटरान लायट साऊंड यांची तर कमतरता आसात, बाकीची तुम्ही सगळे लोक जाणा की कितकी कमतरता थंय आसा म्हणून, पण आम्ही थंय स्पर्धा घेऊ शकता होच हट्ट सगळ्यांक आणि थंय सारखे जावं शकता हे हट्टान प्रूव्ह करपा खातीर ही स्पर्धा थंय कला अकादमीन जाहीर केल्या। आणि आम्ही एक विशेष पत्र खास पत्र धाडून तांकां सांगलां कृपया ह्या वर्सा जोपर्यंत कला अकादमीचे थिएटर साधन सामग्री सहित जर बरोबर जायना तोपर्यंत ते स्पर्धा घेऊ नका। दुसरी आनी एक गजाल कितें आसा, आमचे हे भुरगे जे कोण आसा कलाकार जे आसा जे ह्या नाट्य स्पर्धांनी काम करतात ते सामके मरून तळमळीन काम करतात। आमी तांकां अशेंच म्हणजे कोत नसले भशेन उडयतात आनी करा तुमी म्हणून, करपाचें म्हणून करा अशें करून तांचो अपमान करता अशें दिसता आमकां। कला अकादमीन आवाजाचो इश्यू आसा, तशेंच मागीर लायटीचो इश्यू आसा आनी ते काळान जे आर्टिस्ट आसा तांकां परफॉर्म करतना त्रास जातले म्हणून तेंच्यांनी अशें लेटर कला अकादमी सुद्दां बरयल्लें आसा की जी नाट्य स्पर्धा आसा ती शिफ्ट जावची म्हणून स्टुडंटां खातीर सिरीज खूब करतात।